last minute. Yes. Speaker sir, जे calling attention, जे I move केल्लें. आता आनी कोण आसा उलय कोण बेंजी वेगस बेंजी बाब स्पेसिफीक हांव मातशें खूब वेळ घेनाका. स्पीकर सर, मंत्र्यान एक डिटेल्ड आन्सर दिल्लें आहा. मंत्र्यान अशें म्हणलां की इट इज अ कॉन्करंट लेजिस्लेशन. कॉन्करंट लेजिस्लेशन म्हणल्यार स्टेट आनी सेंट्रल लॉज बोथ हॅव इंटरेस्ट इन टू मेक लॉज, बिकॉज दीस इज अ इशू that pertains to people's social, religious, trade. आज अशें आहा की म्युजिका खातीर लोक आयले, एक रेस्टॉरंटान बसले, चड पयशे मोडले जाल्यार GST वाडटा, रेव्हेन्यू स्टेटीचो वाडटा आनी GDP वाडटा इकॉनॉमीची. म्युजीक जर रेस्ट्रिक्ट केलें जाल्यार केन्ना केन्ना पयशे कमी मोडूंक लागूंक शकता आनी ताजे खातीर GDPचेरूय इफेक्ट येवंक जाता. सो इट्स अ इकॉनॉमीक एस्पेक्ट ऑल्सो दॅट हॅज टू बी कन्सिडर्ड. स्पीकर सर, अशें जाल्लें आहा की ह्या मॅटरान हायकोर्ट इंटरव्हीन जाला बिकॉज ऑफ फ्यू वायलेटर्स हू आर हँड इन ग्लव विथ द ऑथॉरिटीज. थोड्या खातीर सगळ्यांक फटको बसला आनी फटको बसला तो असो की ह्या फेस्टीव सिजनान गोंयांत येवपाचे जे ट्युरिस्ट हे कमी जाले आनीक लोकांची लग्नां काजरां जीं आशिल्लीं काजरां बंद उडयलीं, काजरांक हॅरेसमेंट जालो. जे कोण काजरांचेर पोट भरतात, म्युजीक बँड धर, तांचेर इफेक्ट जाले. सो म्हाका दिसता मंत्र्यान आपले रिप्लायान सगळे इश्यूज स्पेल आउट केल्ले आहा. आतां एकूच प्रॉब्लेम असो आहा, तुमी परते परते सांगतात की डिटेल वचूं नाका म्हणून. सो हांव डिटेल वचनासतना टू द पॉयंट विचारता. मंत्री फोनार उलयता, आयक, आतां हो कॉन्करंट लिस्टान सेंट्रल आनी स्टेट सब्जेक्ट, तुमी उलयतात डबल इंजीन सरकार. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लायक म्हादय टू गेट युअर सेंट्रल गव्हर्मेंट टू कॉन्कर विथ युअर व्यूज हॅज टू बी ऑन द स्टेट गव्हर्मेंट, बिकॉज यू ऑल हॅव क्लेम डबल इंजीन. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां सिंपथेटिकली बेगीन कन्सिडर करूंक जाय आनी हें करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमचेरूच येता. स्पीकर सर, सरकाराक इज गव्हर्मेंट अवेर that occupancy of hotels has been affected because of a psychosis or media publicity that there is going to be no music post 10 o'clock. So sound ban म्हणून मिडियान जालो, ताजे खातीर हे एफेक्ट जाला म्हणून सरकाराक खबर आहा काय म्हणून. आनीक म्हजो आनी एक इशू आहा which I have spoken to the minister in private before, that there may be certain venues which have noise cancellation infrastructure. थंय बी तांकां हॅरेस जाता. So after erecting a venue which sees to it that there is no noise being created as a result of organizing of a party or a program in the venue, still they are harassed by the authorities. अशें बी सरकाराक is the government aware of this. स्पीकर सर, म्हाका एक हांगा सांगूंक जाय, हांव जेन्ना NDAचो पार्टनर आशिल्लो तेन्ना एकूच NDA मिटिंगेन हांव प्रेजेंट आसलो, तेन्ना होच इशू हांवें थंय काडिल्लो आनी आमकां एक एक्झॅम्पशन दितात, म्हळ्यार बिटवीन 10 to 12 जें आतां आसा 15 दिसांचें एक्झॅम्पशन आहा. हांवें थंय डिमांड केल्लो तें वाडोवपाचें आनी प्रधानमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें की आमचें आतां वेडिंग डेस्टिनेशन जाल्लें आहा, जें मंत्र्यान आपल्या रिप्लायान सायट केल्लें आहा. सो एक मनीस एक 4-5 कोटी रुपया मोडटा लग्नाक आनी तो येवन स्टार्ट जावचे पयलीं 10 वरांचेर ताचें लग्न काजार बंद जाता. सो आय थिंक देर हॅज टू बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव सोल्युशन and a coordination between different government departments to solve this issue. Different government departments, कित्याक नॉयज पोल्युशन म्हणटे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन येता, पुलीस म्हणटे सेपरेट जाता, कोण कंप्लेन दिता बंद उडयता. आनी एक ओवरऑल सोल्युशन म्हणटे अशें आसूंक शकता की हातून जर कांय आमकां झोन्स
is not an answer. Suppose all these things are not going to be, the center is not going to be convinced by this, then we will have to go for arenas. जे नॉइज कॅन्सलेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपा खातीर सरकारान तांकां परमिशनां दिवची पडटली, म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान दिवची पडटली ती, कित्याक नाजाल्यार ताका झोनिंगाचो परतो इश्यू येतलो, कित्याक मोस्ट ऑफ दीस वेडिंग हॉल्स डोंट कम अंडर दे आर अंडर ऑर्चर्ड झोनिंग इन द रिजनल प्लॅन. सो म्हाका दिसता दिस इज एज मच अ मॅटर ऑफ टुरिजम एज अ मॅटर ऑफ द स्टेट्स इकॉनॉमी, एज अ मॅटर ऑफ नॉइज. And I think this is a concern of the entire House. It is not only a concern by the opposition, but we fear that Goa as a destination, brand Goa, will get a beating. But at the same time, we are also concerned, Speaker sir, paper are outdoor parties continue unabated in Anjuna. म्हणजे हफ्ते घेऊन आउटडोर पार्टी चालू आहे सरकारच्यो. सो एक सायडीन जेन्ना आमी सांगतात हांगा की सावंड मॅना खातीर एक बरे भशेन काजरां कल्चरल फेस्टिविटीज जावपाक आमकां चान्स दिवचो म्हणून, वी आर ऑल्सो कन्सर्न दॅट पीपल इन द कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ गोवा हॅव हॅड टू फेस रेव पार्टीज डे इन डे आउट पुलीस स्टेशनाचे ऑपोजीट. स्पीकर सर हांगा एक हें दिल्लें आहा हेराल्ड न्यूजपेपर. Even when the loud music is banned up to 10, loud music was full on Fridays at 9 a.m. Very loud trance parties opposite Anjuna police station, well, full on, including other places. The police and the organizers of the parties are mocking the High Court orders. Even the Goa State Pollution Control Board and others assigned for monitoring are not there. This is total mockery, a local said. Speaker sir, आज अशें आहा ताका दोनूय एस्पेक्ट्स आहात. आमी म्हणनात की म्युजीक अशें कर की सगळे बरे लोक आहा तांकां हड्ड्यान जावन मरू म्हणून, अशें जावंक जायना तें. सो वील हॅव टू स्ट्रायक अ बॅलन्स. And it is the government's responsibility to strike a balance, even if the issue is in the concurrent list. It is their responsibility. Double engine सरकार म्हणटा जाल्यार ते पयले इंजिनाक वचून कन्विन्स करा, जायना जाल्यार कदेल सोडा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान जें सांगलां ताका याद करपाक सोदतां की 2017 ताणें सांगलेलें, हाचोय प्रूफ आहा. हींच उतरां 2017 सांगलेलीं ताणें. And he had said that wedding parties start only 9 p.m. and 10 p.m. Organizers has. Cabral added that he has placed his proposal before the tourism department, which has to draft a bill. And त्यांना परत the state government should forward the new regulations to the central government seeking rectification. 2017. 2012 Speaker sir. Actually 2012. Speaker sir, 2012 after a meeting with Manmohan Singh, late Parekar, had said that there was a need to work around the current sound pollution norms, which were even creating a problem for Catholic weddings in Goa. That traditional stretched till late night into the 2012 त्यांना मनमोहन सिंग आल्लो. ताजे फाटल्यान 2017 सेम मिनिस्टर तेगेले इंजिनाक सांगतालो. आज 2023 ऑलरेडी म्युजीक बंद जाल्ल्या. तो परत आमकां आज हे पेपर दिवन सांगता साऊंड नॉर्म्स आनी हे सगळे सांगता. सो हे ट्रेंड जाल्ल्या हे सरकाराचें. सो हे फोटोवपाच्यो खबरो बऱ्या करा, तुमगे सरकार करा, तुमी सगळें करा. मनोहर पर्रेकरान सांगलेलें की स्पेशल टुरिजम झोन्स कॅन बी क्रिएटेड इन एरियाज वेर देर इज नो पोल्युशन, नो पॉप्युलेशन, रिलॅक्सेशन इन प्लेइंग म्युजीक कॅन बी गिवन इन दीज एरियाज. सो ह्यो गोश्टी आतां सगळे सेम उलयता, पूण हेमकडे 2012 कांय जालें ना. म्हाका जाण जावपा जाय स्पीकर सर, फालसोन मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळीं वेडिंग मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागताय. फालसोन नोटिफिकेशन काडपा जाय. मुखायल मागीर गजाल तुगे दुसरें इंजीन व्हडलें इंजीन आहा तें कितें करता मागीर. ह्या वर्साक 52 फ्रायडेज आहाय, 52 सॅटर्डेज आहाय आनी संडे 53 आहाय. तो आयकना, तो फोनार आहा, सांग ताका आयक, आय एम एड्रेसिंग. सो एक नोटिफिकेशन काडपाक गरज आहा दॅट 157 days in addition, कित्याक ऑलरेडी आमदारांनी सांगलें हिंगा मुगे कलिगान, म्युजीक इज बींग प्लेड इन अंजुना. So that means laws are violated. So why to allow it to be violated? Make sure a notification comes now. Till the time you talk to your central, 157 days jata, Friday, Saturday, Sunday. Weddings, jatras, आणि religious की जी function आहा, त्यांक include करा with the approval of the appropriate authority, जावं तो collector. आणि हे notification काढा. So we are at least okay, no? आत कार्निवल येवपा आहा, फेस्तां येवपा आहाय.
So this, I think, the Goa state government can do and put this all these weekend under this banner till midnight. At least we get a relaxation. Yes. Yeah. Elton Costa. Elton, तू बोलितलो? Yes. Speaker sir, our issue ek म्हाका दिसता it is a very serious issue. Our members have spoken. I would only like to add a few things, Speaker sir. This, apart from having जो एक disastrous effect आसता आमगेले tourismaचेर, आनी कित्याक हें जावपाक कारण हायकोर्टान कित्याक गोंय सरकाराक हें करपाक लायलें, कित्याक हे व्हडले प्लेयर पळय हाय सनबर्न जावं दुसरे जाय जे इव्हेंट जाताय हांकां म्हाका दिसता हे सरकाराक एक संवय जाल्या सनबर्न जायना मागीर सनबर्न जाता आनी बारीक लोकांक एक त्रास. जो मंत्री आहा म्हाका दिसता आय हॅड सीन अ व्हिडिओ ऑफ हिम सेईंग दॅट CZMPचें म्हाका दिसता परमिशन आसूंक ना ड्युरींग दॅट इव्हेंट ओ CRZचे. नाव स्पीकर सर, वी डोंट वॉन्ट टू पॉलिटिसायज दीस इश्यू. हो इश्यू बारीक लोकांक लागता, कित्याक काजार जेन्ना जाताय तेन्ना म्हाका दिसता अक्कल न्हवरो तरी हुशाल आसपा जाय. सारकें स्पीकर सर? आतां जात कितें, पयर हांव एक साऊथ करपाक गेल्लो. साऊथ करता आसतना न्हवरो कितें म्हणटा, अरे बाबा आपणा जेवपा जाय, भिवपाक गरज ना, आपणा जेवपा जाय. जो अक्कल आहा ती म्हणटा ना आपणा नाचपा जाय. मुखेलमंत्री म्हणटा भिवपाक गरज ना. आनी जेन्ना हांव मुखेलमंत्री भिवपाक गरज ना म्हणटा तितलो वेळ लोक आनी भिता. हेजेर सरकारान चिंतपाची गरज आसा. आज this issue pertains, jokes apart, this issue, Speaker sir, pertains to every one of us. आमी सगळे आमदार हिंगा आहाय. कोण कोणा राती फोन येता आसतले, मातशे पुलिसीन सांग रे, मातशे वाडोवपाक आनी कितें. When this government boasts of having double engine, to certain extent triple engine, why is this engines being derailed? If what Venzi has said, a minister said long ago that I was in another party. I went with the people's request. जेन्ना मनोहर पर्रीकर आल्लो तो मनमोहन सिंगा बरें कित्याक गेलो स्पीकर सर? कितें रिक्वेस्ट घेवन आतां कितें बरें जाता लोकांचें तेजेर आमी पॉलिटिक्स करपा न्हू. पूण एक हांव सांगपाक सोदतां, एंड आय वूड आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर, दिस सोल्युशन हॅज टू कम फास्ट. बिकॉज जे तुगेले दुसरे एजन्सी आहे एन्फोर्समेंट जे ह्यो एजन्सी आहे, their hands have been greased. And Speaker sir, you need to find out, and the Honorable Minister needs to give us a deadline, because this is a very serious issue. Yes, so हेजेर सरकारान चिंतपाची गरज आसा. Yes. कन्करंट लिस्ट आनी हांवें म्हजे हेचेर बरयल्लें. आतां जे शब्द बरयलो 1986 तेन्ना हांगा डबल इंजिनाचो सरकार आशिल्लो, पूण तो BJPचो डबल इंजिनाचो सरकार नाशिल्लो. आनी तेन्ना ताका कन्करंट लिस्टाचे जे असेंब्लीन बिलां जाल्ली, कन्करंट म्हणल्यार दे हॅड पास्ड इन 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट वॉज अलाउड. दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड अ कन्करंट लिस्ट. नंबर 2, जो आमचो वेंजी बाब ताका सदांच एलिगेशन करपाची संवय आहा. हांव जेन्ना 2017 जे हांवें स्टेटमेंट केल्लो तेन्ना हांव आमदार आशिल्लो, मंत्री नाशिल्लो. तें ताका सांगपा जाय. हांव मंत्री जालो 25/8/2018 आनी ते कंटेन्शन जो आमदार म्हूण तो आतां सांगता पळय ते म्हजें कंटेन्शन आशिल्लें जेन्ना हांव आमदार आशिल्लो. ताका मातशें स्टडी मातशें डीप करपा जाय बिफोर मेकिंग एलिगेशन्स. तिसरें सर, स्पीकर सर, जे आमी म्हणटा पळय आमचो कलीग असेंब्लीन आसा, ऑपोजिशन बेंचान आसा, आमचो सिनियर एडवोकेट कालूस बाब, ही इज अवेअर ऑफ द एंटायर इशू बिकॉज ही इज रिप्रेझेंटिंग those parties in the High Court, and every matter he is understanding what I am trying to say and put. And I am very sure that what I have put here in the statement on the Assembly's House, he must have gone through it. That is why he is not going to speak. Where it is very defined. आणि हे करपाक जाय. आणि हे न्ही हांव करपाक सोदनासलो. जेन्ना जावडेकर आशिल्लो पळय तेजो लेटर हांवें एक्चुअली घालूं ना तेन्ना हांवें पत्र बरयल्लें. अनफॉर्च्युनेटली मागीर कोवीड येयलें आनी एंटायर एक्सरसायज वॉज डिस्टरप्टेड. देन आमी इलेक्शन मोडाक गेले. सो म्हाका वेंजीन सांगपाची गरज ना.
हांव कसो काम करपाक जाय तें म्हाका काम करपाची पद्दत म्हजी आसा आनी हांव काम करतलो. ऑनरेबल CM आसा, आमी ऑनरेबल CMचे खाली काम करून ते घेवपाचें कितें आसा आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. आय हॅव अटॅच नोट्स ऑफ इन माय रिप्लाय ऑल्सो टू शो अ प्रूफ एंड आय विल सी दॅट वी विल फायंड सोल्युशन. आतां दॅट इज वाय आय हॅव मेड अ रिक्वेस्ट टू द अनर्स गॅदरींग हियर, म्हणजे आमचे असेंब्लीन आसा सगळे आमदार आसा तेंचे हॉलांनी तेंच्या मतदारसंघान हॉलां आसा. So we have to prove that what we are saying is right or wrong. That's why I have made a request to them to tell the hall owners, open air venue, to install this, and we have put in the non-monitoring, High Court, and we have already placed this. So now there are two parts. One is the indoor hall. When it is an indoor hall, we are not monitoring. But there are sometimes in the indoor hall, on the pretext of indoor hall, there is music played outside, which we have to monitor. But indoor, the act is very defined. You can play music not 2, 3, 4, 5, 6 in the morning. There's nothing wrong in playing indoors. So somebody who is telling you that you have to stop music after certain time, which is indoor, is wrong. What we have given in High Court is saying that people where they are claiming indoor hall are playing outside, will monitoring. That is what the contention is. Next, what I am saying is, as a holistic view, tourism, we have regular beach weddings happening on the beaches of Goa, which is a government land. So we have already, myself and my counterpart Rohan Bab, along with Honorable CM Ami Vastale, wherever these CRZ lands are there, because they are all in CRZ area, and we will take special permissions where continuous weddings are happening on those things. As you have said, we will require places where we will have a structure, in the sense approved by the CRZ, if it can be approved, where we will have permissions continuously, where you don't have to ask permission again and again. So we will look at that aspect and we will find some solution in government properties. Whereas some places where you have said, you have already spoken to Honorable CM, we will see how we can work out that, and Honorable CM will look into it. But चितपाची गरज आसा, माझ्या लिडरला ऑपरेशन एक स्टेटमेंट केला, भिवपाची गरज ना पण चितपाची गरज आसा. सी आमी चितपाची गरज आसा ती आमकांय खबर आसा. आमी गोंयकार, आमची काजरां जाता, आमची लग्न जाता, आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीनी सगळे चालू असता. सो तुमचेच कॉन्स्टिट्युन्सी त्रास जाता अशें न्ही, सगळ्याच्या मतदारसंघात त्रास जाता. And when it is being monitored by High Court, there are agencies which have been told directly they have to monitor it, and that is why it is being monitored. So that is why I am requesting you again on the floor of the House that tell all these open air venues which are there to put the sound meters along with the Pollution Control Board people. They will tell you where to put exactly. Based on those parameters, we will go and we will get all this relaxed. Is what I can assure on behalf of Honorable Chief Minister and Honorable on behalf of this government, that double engine circle will really work this time, when it did not work in 1986. And when in 2000 also, when the rules were framed, there was a Sarkar which never went into the aspect of understanding what the rules were for the Goa, how it was serious, and subsequently from 2000 to 2022, things have gone bad to worse because of various other reasons where illegal sound is being played without permission and High Court is monitoring. So on behalf of Honorable CM and this government, I can assure you that we are seriously looking into this issue, and whatever best we can do, we will do it, and I'm sure that it will be done with the Honorable CM's guidance and guidance of the Honorable Minister for Environment, who is coming on 3rd and 4th to Goa for an international event organized by Goa Pollution Control Board. We have the Ramsar site chairman's visit of the entire country in Goa. So anybody is welcome to have, we can always meet Honorable Minister and guide it. There are no issues. Thank you. वेट स्पीकर सर, मंत्र्याक ओपोज करून उबो रावंक ना. ताणें जेन्ना उलयलां, ताणें CMाक ताणें रिफर केलां. दोन भशेन सोल्युशन आसूंक जाय, आनी हातूंत CM ऑल्सो नीड्स टू बी पार्ट ऑफ दीस सोल्युशन. एक म्हणल्यार की इफ यू आर गोइंग टू हॅव अ फॅसिलिटी बीच वेडिंगा खातीर, ओ जी रिसॉर्ट्स चड करून आमी सावथ गोवाचे चिंततात, कित्याक आतां मोपा जालां, सावथ गोवा जर इफेक्ट जावपाक लागलें जाल्यार ती हॉटेलां बंद पडटलीं फाल्यां. which is having a joint facility, not on government land. एक प्रायवेट मनीस फुडें सरता. आतां मिनिस्टरान सांगलें कितें की क्लोज डोरान आमकां पडूंक ना म्हण, तशें ना तें. क्लोज डोरान पसून तुका सावंड जर भायर येता, तूं तो बंद उडयतलोच. Let us not be misinterpreted. The point is, what I am saying, tomorrow somebody wants to put up a facility. It may so happen that if the High Court doesn't listen to you, it's not in your hands.
हायकोर्ट जर आयकना मागीर कितें करतलो? सो एटलीस्ट समबडी शूड कम फॉरवर्ड एंड द चीफ मिनिस्टर हू इज द चेअरमॅन ऑफ द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड शूड गिव अ एश्युरन्स की बाबा आपण करूंक दिता म्हणून, कित्याक ताजो झोनाचो इश्यू येतलो. नोबडी इज गोइंग टू बाय प्रायम लँड एंड मेक इट इंटू अ हॉल. आज फक्त तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान लोक वतात. कित्याक वतात? कित्याक इट्स अ फॅसिलिटी दॅट इज एक्झिस्टिंग and others cannot afford to put such a facility because real estate prices have gone very high. So मनशांची काजरां आज स्पीकर सर कितें जालां, जे हॉल ओनर आहा पळय तेय इनवॉल्ड आहा पुलिसे बरोबर. ते कितें करतात 10 वरांचेर बंद उडयता ते. तांकांय जाय हें बेगीन केल्लें. बँड आहा तेय खुश आहा की 4 वरां काम करपाचें आहा ते 2 वरांत तांकां पयशे मेळटा. पूण द कपल which the honorable opposition leader is talking about, the couple curses the government, curses the hall owner, curses the band on the first day of their wedding. ते म्हणटा अरे हें कितें आमी इतल्या पयशांक 2 वरां खातीर इतलें काय म्हणून. सो म्हाका दिसता हाका एक सोल्युशन काडपाक चीफ मिनिस्टर ऑल्सो हॅज टू बी ऑन रिकॉर्ड विथ रिगार्ड टू परमिटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द इव्हेंट you are not able to pass through the high court and all these things. स्पीकर सर, विजयान जो इश्यू रेज केला तो इट इज नॉट ओनली फक्त म्हणजे गोंयकारांचीच लग्न अशें न्ही. बींग अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी गोंयांत जाता तांचो इश्यू जाला आनी ताका लागून थोडी डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी आसा ती शिफ्टूय जावपाक लागल्या. शेवटी गोंयच्या इकॉनॉमीचो इश्यू आसा, गोंयच्या टुरिजमाचो इश्यू आसा आनी विशेश करून नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा अशें म्हणून न्ही